नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात लेखक मटवी कथाकार लक्ष्मणराव सरदेसाई हांगेले वळख दितस. गोवाचो फामाद कवी आनी ल्हान कथा बरोवपी लक्ष्मणराव सरदेसाई मराठी बरपी लोकांतू अद्वितीय म्हणून नाव पावलें. तांणी कोंकणी आनी पोर्तुगीज भाषेंतय बरयलां. लक्ष्मणराव 18 मार्च 1904 इसवेंतू गोवा राज्याचे सवयवेरें हांगा जल्मलें. तांगेलें प्राथमीक शिक्षण सवयवेरेंतू जाल्लें. उपरांत 7 वर्सांचें शिक्षण पंजिला लिसेंव केलें. तांणी इन्स्टिट्यूट कमर्सियलांतू पदवी जोडली. पदवी जोडल्या उपरांत तांणी म्हापसांतू कुलाजीव इंडियानू म्हणलेले खासगी शिक्षण संस्थो आरंभ केलो. 5 वर्सां उपरांतू फोंड्याचे कुलाजीव अल्मेड महाविद्यालयाचे प्रमुख आनी संचालक जावन वावर केलें. ही संस्था त्या वेळा राष्ट्रवादी चळवळीचे केंद्र जावन आशिल्लें. त्यानंतर तांणी मडगांवांतू इन्स्टिट्यूटू रेनासन्स नांवाचे एक खासगी विद्यालय स्थापन करून 5 वर्स चलयलें. तांणी गोवांतू पोर्चुगीज आडळीत आसतना आनी सुटका उपरांतय जियेलें. राष्ट्रवाद तांगेले लेखनांतू व्यक्त जात आशिल्लें. 1944 इसवीचो जून 18 तारीखेक राम मनोहर लोहियान मडगांवांतू सुरू केलेले सभाबंदी विरोधी आंदोलनांतू लक्ष्मणराव सरदेसाईन भाग घेतले. त्या खातीर तांकां कारागृह शिक्षा भोगूंक पडलें. गोवाचे राष्ट्रीय काँग्रेसाचे संस्थापक पैकी सरदेसाई एक आशिल्लें. सत्याग्रही जावन तांणी गोवा मुक्ती आंदोलनांतू सक्रिय जावन वांटो घेतलो. लेखन बरोवचे मुखांतर आंदोलनाचे वावर केलें. 1949 इसवी सावन 1963 ताईं तांणी दिल्ली आकाशवाणींतू कोंकणी पोर्तुगीज विभागांतू काम केलें. गोवाक परतून येवन गोवा विलिनीकरण विरोधी प्रचार काम केलें. ल्हानपणा सावन लक्ष्मणरावाक वाचनाचो हव्यास आशिल्लो. इंग्लीश, मराठी, फ्रेंच आनी पोर्तुगीज ग्रंथ तांणी वाचन करतलें. त्या निमित्त तांकां सृजनशील लेखनाक प्रेरण मेळत आशिल्ली. तांणी साबार 700 ल्हान काणयो मराठीन बरयला. मांडवी तूं आटलीस तांणी बरयिल्ली एकैक कोंकणी कादंबरी 1947 इसवींतू प्रकट जालां. 20वे शेंकड्यांतू गोवाचे चित्रण तांगेले साबार बरपांतू पळोवपाक मेळटा. लक्ष्मणरावान फ्रांसिस्को गोमसान बरयिल्ले फ्रेंच कादंबरी ओस ब्राह्मणीस ब्राह्मण नांवारी भाशांतर केलां. तशेंच अल्बर्ट काम्यून बरयिल्ले द आउटसायडर कादंबरी जग वेगळा नांवान भाशांतर केलां. खबरी कांय कर्माच्यो ह्या कोंकणी कृतीक साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला. कांय वर्साच्यो रामराज्याची वागा भोंगडी, पापडा कवळ्यो तांणी बरयिल्ले इतर कोंकणी कृतयो. 5 फेब्रुवारी 1981 इसवेंतू लक्ष्मणराव सरदेसाई मरण पावलीं. 1982 इसवींतू लक्ष्मणराव सरदेसाईन बरयिल्ले 16 प्रबंधाचे संकलन खबरी पुस्तकाक साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला. 2008 इसवींतू प्रकाश थाळीन लक्ष्मणरावाले विशयारी बरयिल्ले निबंध साहित्य अकादमीन प्रकट केलां. लक्ष्मणरावान बरयिल्ले पोर्तुगीज कवनां पैकी थोडे कवन तांगेले पुतू
मनोहरराय सरदेसाईनं भाषांतर केलं. 2004 इसवींतू लक्ष्मणरावाले जन्मशताब्दीक जाग पत्रिकेनं लक्ष्मणराव दिवाळी विशेषांक म्हणून प्रकट केलं. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेनं लक्ष्मणराव सरदेसाई हांगेले आठव करता ती नमस्कार.